दुसरो जो मुद्दो म्हणजे जी ही खंत भोगता, वायट दिसता की आमचेच भाव एका तेंपार जे कोंकणी खातीर कोंकणीच्या हक्का खातीर झगडले ते आयज लिपीच्या नांवान गोंयांत 2 चुली मांडपाक सोदता. आतां ताणें एक लक्षात दवरूंक जाय की जे पळय भारतांत धार्मीक ध्रुवीकरणाचें राजकारण चल्लां तातूंत तुमी ताका पसवण दिनात न्हू, आनी गोंयांत कोंकणी समाजा मदीं ही धार्मीक दुफळी माजून तुमी ताका साडे घालनात न्हू, ताचेर मातसो तुमी गंभीरपणान विचार करचो. आमी रोमी विरुद्ध नात. आमची पुराय कार्यावळ पळयत जाल्यार जे जे लोक कोंकणी रोमी कोंकणी खातीर वावुरता संस्था तांचे कडेन आमी जड पालवान आमी तांचे बरोबर वावर करतात. कोंकणी भाशा मंडळ रोमी साहित्यांतल्या पुस्तकांक पुरस्कार दिता. आमची खंयचीय साहित्य रचना पळयात, जावं शणैगोंय बाब कथामाळ जावं शाळी मस्ती गितां खंयची पळयात, आमी गोंयांतल्या सगळ्या शैलींचो आस्पाव करून तातूंत भितर आमी घालतात. म्हणटकच आमचो रोमी खातीर विरोध ना. आनी आतां सद्या ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटात आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाचें थारायला अशें आयकलां. म्हाका दिसता ताणें वचचें, कारण ते पळय जे आरोप करतात की कांय कारस्थानां करून हे रोमी हक्क डावल्लो, ताणें जाणून घेवपाक जाय की साहित्य अकादमी हो जो निर्णय घेतला एक भास एक लिपी ती कोंकणीचोच मुद्दो घेवन ताचेर विचार करून हो निर्णय घेवंक ना. भारता भितर हेर भाशा आसात ते 2-2 लिपी वापरतात, सो ताणें तो विचारपूर्वक केलो असो आमी मानतात. तरी ताणें केलें जाल्यार बरें जातलें, कारण तुमी वचातच, कारण ताचो एकदां तरी सोक्ष मोक्ष जावं दी. आनी मागीर सगळें करता आसतना तुमी बी मातशे एका स्वरान आमचे मदीं विचार मतभेद जालो तरी सरकाराक केन्ना तरी अंमलबजावणीचेर मातसो प्रश्न करात न्हू, हें तुमचे कडेन मागता.